नमस्कार। वाळपे पोलिसांतर्फे भाडेकरू पडताळणी मोहिमेक परत एकदा सुरुवात जाल्ली आसा आणि नॉर्थ गोवा SP ह्यांच्या आदेशानुसार खास पोलीस पथक आसा ते हांगासर पावल्ले आसा आणि नगरपालिका प्रभाग 9 हांगातले ठाणे वाळपे मार्गाचेर जी घरां आसा थंय ही मोहिमेक सुरवात जाल्ली आसा। आता पर्यंत आमकां खबर आसली की गेल्या कांय म्हयन्याच्या जी पडताळणी आसा ही सुरूच आसलेली आणि तेतून एकूण 2000च्या वयर लोकांक ताब्यात घेवन तेंचे कडेन कागदपत्रां ना, हेका लागून तेजी फुडली चवकशी सुरू आसली। तपासणी करताना एकूण 10 जाणांक तेंच्यांनी चवकशी खातीर पोलीस स्टेशनार आपयल्ले आसा। तपासणी करताना जेंच्या कडेन जी कागदपत्रां ना, वळखपत्र ना, हेंकां तेंच्यांनी चवकशी खातीर पोलीस स्टेशनार आपयल्ले आसा। आमकां खबर आसतली की सद्या वाळपे भाग ह्यो मोठो शहर जाल्लो आसा आणि कामाच्या निमतान भायर जे बिगर गोमंतकीय आसा त्यांचे संख्या आसा ही दिसा दीस वाडत आसा आणि अशा प्रकारे जी संख्या वाडत आसतना मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर लोक हांगासर येवन रावता आणि तेंच्या कडेन खंयचेच कागदपत्रां नासता आणि गुन्हेगारीची जी पार्श्वभूमी आसा ही दिसान दीस वाडत आसा। हेका लागून जे पोलिसांनी खास जी टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम आसा ही तेंची सुरूच आसलेली। जेंच्या कडेन जे भाडेकरू रावता तेंचे कडेन कागदपत्र ना तेंच्यांनी अजुनूय तेंच्यांनी करपाचें अशें पोलिसांनी सांगलेलें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।